एक सांग तुमची रिजनल पार्टी तुमचा प्रेसिडेंट गोंयांचा हा. अदर स्टेटीन काय ना हा. तो अचानक नॅशनल प्रेसिडेंट कसो जालो तो? ना तेणी तुमकां सांगपाक जाय म्हाका दिसता तेणी तसो स्टेटमेंट दिवंक ना केन्ना तो नॅशनल प्रेसिडेंट जालो कसो कितें जालो आमकां पयलीं तो प्रेसिडेंट आसलो नो डावट एट द टायम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ऑफीस थोडे मेंबर्स दाखयचे पडटा ऑफीस बेरस मागीर पार्टी रजिस्ट्रेशन जावन पार्टीचे इलेक्शन जाता आनी तेन्ना सगळे कमिटीज चेंज जाता आनी सगळे तेन्ना प्रेसिडेंट बी चेंज जालो सो आतां कितें कसो खंयच्या आदाराचेर आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा ते तेणी सांगपाक जाय आमी एक लिगल हेजेर हें करता लिगल एडवायस एक्सप्लोर करता की बाबा तो असो क्लेम करूंक शकता काय अजून मात तशें तरी आमकां तरी दिसना आनी आमी तो कितें तरी सांगला पळय टर्मिनेशन सस्पेन्शन नोटीस कितें तरी काडला अजून पार्टी आमकां ऑफिशियली काय मेळोंक ना हांगा काय डॉक्युमेंट्स येवंक ना आनी डिस्कशन येवना आमी रिप्लाय करतले केन्ना जेन्ना आमकां कोर एक्झिक्युटीव कमिटी आमचे डिसिजन घेता आनी डिसिप्लिनरी कमिटी कितें डिसिजन घेता पळय तेन्नाच आमी सगळे कितें ऑफिशियली रिप्लाय करतले तुमकां सद्या तरी म्हाका तरी दिसना हेजेर आनी चड उलोवपाचें ना म्हाका एक सांग तूं आजवी पाटीन स्टार्टिंगच्यान नॅशनल प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट पयलीं आसलो की केन्ना तो आयकोंक येवंक ना नॅशनल सध्या तर आमच्या हितून नॅशनल प्रेसिडेंट ना तो 4.5 वर्सांनी नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून उठटा तोच सांगता लेटर तेणी ड्राफ्ट केला का तेच्या ड्रायव्हरान केला तेच्या पीएसान केला रातचो तो कोणाच्या वांगडा भोंवता तेणी हे लेटर ड्राफ्ट केला आनी तेणी अशें धाडला की इतले दीस तो आपलो पावर एक्सरसायज करना आहलो आतां मदींच तेणी कितें जालें तेका तें आमकां खबर ना मागीर हेजेर आमी इन डिटेल तुमकां परत सांगतले सद्या आमी लिगल एडवायस घेता तुवें आनीक म्हणलें की तुवें आनीक म्हणलें की गिरीश पार्टी ओवरटेक करूंक वयता म्हणून तो नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार ओवरटेक करपाचें कित्याक गरज आसा ना ते तो म्हणटा तेणी तेजे आधार सांगूंक ना बेजीस सांगूंक ना आनी तेणी तुमकां तेणी स्टेटमेंट दिला म्हाका तर दिसता हांगासर कोण प्रेसिडेंट आहा तांकां एकट्याकूय तेणी स्टेटमेंट दिवंक ना अजून आनी तुमकां तो म्हाका दिसता मागीर दिता अशें कितें बाकीचे पयलीं मिडिया येयले तांकांय तो स्टेटमेंट दिवपाक रेडी ना सो तेणी पयलीं सांगपाक जाय बाबा एक कितें मॅटर तें कित्याक अचानक रातच्या अडेजांक सुमार सकाळचे हे येता की आमी टर्मिनेट जाला आनी तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून सो हे आमकां तरी पटना हेजेर आमी तरी पूण लिगल एडवायस घेता ते 10 जाणांक काडले ते परतून थिंगा 10 जाणांक घेतलं ना तांकां तेणी घेतला म्हणटा तेणी एक ग्रुप केला सो तेणी तेच्या पोलिसीन ते सपोर्टर तेणी घेतला म्हणटा पार्टीन सीईसी डिसिजन घेता काडपाचें आनी घेवपाचें आनी मागीर आनी डिसिप्लिनरी कमिटी आहा सो तांकां ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट केल्लें आनी ते टर्मिनेट उरता तुमकां पयलीं सांगलेलें तें तेंच्यांनी ना ते तूं सांगलें बाबा रातचे ते अडेजांक कितें ते जाला खंय सगळें आनी तुम्ही व्हॉट्सॅपाक धाडूंक ना नाका आमकां काय म्हाका काय डॉक्युमेंट धाडून आमी सकाळीं सोडून 8:30 म्हाका मिडिया फोन करपाक लागले सो हांव म्हटलं मागीर कितें जालें काय म्हाका पळोवना सो आतां तुमच्या मार्फत कळटा की अशें तरी हें धाडला म्हणून नोटीस धाडला म्हणून पण जाला ते अचानक जाला सगळे रातयांत जाला रातयान जाला न्हू इतले दीस तो गेला आतां तेणी कितें केलां तें तेणी पळोवना बट आमी लिगल जें कितें जाला पळय तें लिगल ओपिनियन घेता आनी तुमकां मागीर फुडें आमी तितलें क्लॅरिफाय करतले मात एक ठामपणे सांगता 10 मेंबर्स आहा ते टर्मिनेटेड आसा आनी आमी सस्पेंड जाल्ले ना आमी पार्टीनूच आसा आनी आमचें कितें डिसिजन आहा तें एकटो मनीस घेयना पयलींचो मनोज प्रेसिडेंट तो कितें एकटो डिसिजन घेयनाहलो ती कोर एक्झिक्युटीव कमिटी घेताली नाजाल्यार 21 जाणांची बॉडी आहा नाजाल्यार डिसिप्लिनरी कमिटी घेताली सो ह्यो खंयसून मदीं आपूण येयला आनी कितें केला तो तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय खंयच्या आदाराचेर तेणी धाडला ते आनी ते सारकें आहा काय ना ते तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय एक प्रेस नोट धाडटा आनी तूं ट्रेजररकूच काडटा आनी एकाच काडटा ऑफिस सेक्रेटरीकूच काडटा आनी पार्टी कोण चलयतलो आतां अकाउंट्स पेंडींग आहा सायन कोण मारतलो तूं येवन नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून एकटो सायन मारतलो आनी स्टॅम्प लेटर हेड तूं आपल्या नांवान लेटर हेड करता आनी तुज्या घराचो एड्रेस घालता कितें पिशेपणा सो हेजेर आमी इन डिटेल तुमकां बेगीन कळयतलें टेरेजर म्हणून तूं उरतलो टेरेजर म्हणून तूं उरतलो हांव ट्रेजर अजून ऑफिसान आसा मरे पार्टीचें काम करता सो हांव तें मानून घेता सीईसी जर ती सांगता नाजाल्यार आमचे डिसिप्लिनरी कमिटी कितें सांगता जाल्यार आमी तें मानतले आनी तांकां रिप्लाय करतले म्हाका बायंडींग ना की प्रेस नोटचो सर्क्युलेट केला तेणीच धाडला काय ना तेवूय आमकां खबर ना कोणी धाडला म्हणजे सांगता आमी रातचो तो भोंवत आसता खंय खंय वयता तेच्या ड्रायव्हरान धाडला तेच्या पीएसान धाडला आनी कोण ताका मेवलो उडयता तेणी ते धाडला की ताका सवय रातचे धाडपाचें आनी प्रोटेक्ट करपाचें म्हणजे तुमकां असं कन्फर्म ना की विरेश बोरकारान धाडलो तुका स्टेटमेंट दिला विरेशान ना मरे जाल्यार तूं कसो तो एक प्रेस नोट तिणी सर्क्युलेट केला काडलें म्हणून तूं बिलीव करता ते पार्टी सेपरेट आहा न्हू पार्टीचे ऑफीस आहा सेपरेट पार्टीचे डॉक्युमेंट सेपरेट आहा पार्टीचे ऑफीस बेरस अशें चूक करून कोणूय येता आनी ते तशें काडून शकना खंयच्या आदाराचेर काडला ते तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय जर तेगे आमी डिटेलान 2-3 दिसांनी तुमकां एक्सप्लेन करता म्हाका एक सांग फाटले दिसांनी रिकॉर्ड करता खुबशे घडामोडी तुमच्या रातच्याच घडटा आनी व्हॉट्सॅपाचेर बी सगळे रातचेच जाता ते रातचे कितें कॉन्सेप्ट म्हणून तुमचे ना तो करता सगळे विरेश बोरकर सगळे करता तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय कितें तें आमी ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिली जेन्ना 70 दीस तो येवंक ना ऑफिसान मनोज परब रिजायन जालें ताका सांगलें आमी ऑफिसान यो वांगडा ही पार्टी फुडें व्हरया मात तेणी सगळ्या अजेंडाचेर प्रेसिडेंट न्यू काडपाचो ना वर्कींग प्रेसिडेंट काडपाचो ना
पार्टी कशी फुडें व्हरपाची तेणी प्रोटेस्ट केलो आनी डॉक्युमेंट्स मागपाक जशें डिपार्टमेंटान RTI कशें मागता तशें आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागपाक लागलो आतां ते एक वदान तूं पार्टी टेक ओवर करूंक सोदता एक वदान तूं डॉक्युमेंट्सूय मागता सो आतां ते प्रूव जालें तो खरो तो पार्टी टेक ओवर करूंक सोदता म्हणून सर तुका लास्ट क्वेश्चन विचारता आजीपचे इंटरनल रिफ्ट चालू आहा पळय सद्याक अपकमिंग इलेक्शन आहा हय. तुम्ही प्रिपेअर्ड कशें करतले ना तुमचे पळय भितूर आमी सगळे आमी तेजे प्रिपेर्डनेस आमचे चालू आसा थोड्या विलेजींनी आमचे इश्यूज घेवपाचें कामूय चालू आसा आनी आमी ब्लॉक कमिटीज आतां बेगीच्या बेगीन करपाचे आसा आनी ताकाच लागून आमी परत सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी एक युनायटेड म्हण आसा मात विरेश बोरकारान आपलो एक सेपरेट ग्रूप म्हणून केला तो डिफरंट पार्टीचे जे डिसिप्लीन आहा पार्टीचे जे कॉन्स्टिट्युशन आहा तेजे अगेन्स्ट वागता तांकां काडला पार्टीन तांकांच तो घेवन भोंवता आनी तांकां तो परत घेवंक सोदता आनी आपूण प्रेसिडेंट म्हणून क्लेम करता सो तो सेपरेट आहा पार्टीच्या लागून आमी सगळे वांगडा आनी आमी सगळे कटिबद्ध आहा हे इलेक्शन BJP खरोवपाक आमी फुडें सरपाक विदेशान जे तुमकां लेटर धाडला हा. काडला म्हणून तुमकां आनी विश्वेशा तुम्ही लीगल एडवायस बा घेतला हो ना डायरेक्ट हांवें परत सांगता त्या लेटराक हांव मानून घेयना आमकां लेटर सादून कांय मेळोंक ना आनी हांव त्या लेटराक मानूनय घेयना कित्याक आमचे डिसिजन घेवपाचें आहा पळय एज पर आवर कॉन्स्टिट्युशन ते CEC घेता कोर एक्झिक्युटीव कमिटी घेता आनी डिसिप्लिनरी कमिटी घेता ते जर कितें सांगता जाल्यार आमी फुडें तुमकां सांगता ओके थँक्यू